धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. त्या दिसांनी भावां भयणींक उलोवंक पेद्रू उबो जालो. सुमार 120 लोक जमलोलो. ताणें म्हणलें, भावां भयणींनो, जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा उर्वी आदी फुडें सांगून दवरलोलीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां पाळून येवंक जाय आसलीं. आमचे मदलो एकलो जावनूय आनी आमच्या मुणयारपणांत ताकाय वांटो मेळ्ळा आसतनाय तरी जेजूक धरूंक आयले तांकां वाट दाखोवंक तो फुडें सरलो. स्तोत्रांच्या पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, ताचें घर पाड जावं आनी तांतूंत कोण रावूं नये. ह्या भायर अशेंय बरयल्लें आसा, ताचो कारबार दुसरो घेवं. देखून सोमी जेजू आमचे मदें भोंवतालो तेन्ना म्हणजे जुवांव स्नान दितालो तेन्ना थावन जेजूक स्वर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यान जे आमचे सांगाती सगळ्या काळार आसले तांतलो एकलो आमच्या वांगडा जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो गोवाय जावंक आमी विंचून काडूंक जाय. तांणी दोगांचीं नांवां सुचोयलीं. बाराबास म्हणलोलो जुजे आड नांवान प्रमाणीक आनी मातियास. आनी तांणी अशें मागणें केलें, सोम्या, सगळ्यांचीं काळजां तूं वळखताय, तर आपल्या जाग्यार वचूंक जुदासान सोडलो. तो मुणयारपणाचो वावर आनी धर्मदुतांचें काम करूंक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विंचून काडलाय तो आमकां दाखय. तेन्ना तांणी सोरती घाली आनी सोर्त मातियासाक पडली आनी ताका 11 धर्मदुतांच्या जम्यांत भितर काडलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब आपले पोरजेच्या कुंवरामध्ये सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्पोराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्पोराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सोदांकाल सर्वेस्पोराचें नांव ओर्चीत जावं. जबाब आपले पोरजेच्या कुंवरामध्ये सर्वेस्पोर ताका बसयता. उदेंती तावन ओस्तोमते पर्यान सर्वेस्पोराचें नांव ओर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पोर, मळबा वयर ताची मोहिमा. जबाब आपले पोरजेच्या कुंवरामध्ये सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवासारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच तावन ओडव घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब आपले पोरजेच्या कुंवरामध्ये सर्वेस्पोर ताका बसयता. खालत्यांक तो धुळींतलो उबारता. दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरां बराबर ताका जागो दिता. आपले पोरजेच्या कुंवरामध्ये ताका बसयता. जबाब आपले पोरजेच्या कुंवरामध्ये सर्वेस्पोर ताका बसयता. उद्गार. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. जुवांवा प्रमाणे
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सोबे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां पळयलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखता तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवान बापा कडलें तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.